इको फ्रेंडली जर आमी मुर्त्यो किंवा आमची जी गोयची माती आसा तीच जर यूज करून जर आमी गणपती केले तर आमचे पर्यावरणाचेर हानी जायना. कारण ते खंयसर तरी म्हणून जाणट्यांनी खंयसर तरी ते मातयेचेच गणपती केल्ले. पण आतां मागणी आदी घराय कमी आसली, आतां प्रत्येक घराचे मागीर कुटुंब जशी वाढत गेली तशें प्रत्येकान आपापल्याक गणपती दवरला. आनी तुमी म्हणटात तशें जशें ते हेवी जातात म्हणून एक पर्याय म्हणून POP यूज केला. पण ते POP सध्या तरी पर्यावरणाक एकदम हानिकारक आसा. कितें आमचे वयता ते सध्या प्लास्टिकचो लोड इतको आसा की तोच सध्या काडटा म्हटल्यार नाका जाता. आनी इतके ती मुर्ती जाती POPची पाणयान वितळपाक कितके तरी 6-8 म्हयने वयता. त्या म्हणसर ते नुस्तें बिस्तें सगळें आसता भितर, तेच ते खातले, तेच परतून आमकांच हानिकारक. ते म्हणजे आमी खंयसर तरी निसर्गाची छेडछाड करूंक वयता. कित्याक निसर्गान आमकां मातयेचे गणपती आनी पुराणान सुद्दां बरयल्लें आसा की गणपती हो पार्वतीन आपल्या मळी पासून तयार केलो. तेन्ना काय POP वा तशें कितें नसलें. पण हे आतां आमी मनशांनी हे आतां POP बी कितें ते काडलां ते आमकांच हानिकारक आसा. ओके. बाय, नाव कितें तुजें? तू कितवी शिकता? पयले. खंयच्या शाळेन वयता? आता तू गणपती रंगयता न्हू, आनी कितें करता तू? आनी उंदीर बी तसले मोदक बिदक रंगयता? तुका आवड कसली? चित्रकलेची काय आनी कितें? गणपती रंगोवपाची. कोणा कडल्यान शिकला तू? पप्पा बाबा कडल्यान. आनी कितें कितें करता? रंगयता कितें कितें रंगयता? ओके. आनी व्हडले जातकणी कितें जावपाचें थरयलां? कितें चिंतलां मनान? गणपती रंगोवपाची कला चलयतले तूं मागीर फुडें. येस, थँक्यू. बाबू, तुजें नाव? तू शाळेन वयता? कितवीत आसा? बाबू, तू रंगयता मरे हे गणपती? तुम्ही केन्नापासून रंगयपाचें काम करता की गणपती बी तयार करता? गणपती तयार करता, मी रंगोवपाचें करता. केन्नापासून करता हे? जाली 5 वर्सां जाली. पयली आनी कोण हांगर करताले? नवीन शाळा काय ही नवीन शाळा? नवीनच शाळा आसा. कोणा कडल्यान गायडन्स बी घेतले? आमी आमच्या मामागेर वयताले. खंयसर रे मामा? पालिया. थंय शिकून मागीर आतां आमी स्टार्ट केले. आतां सुरवातीक कितले गणपती करताले? पयली आसले 80. आतां 122-130 आसा. आतां खंय खंय मागणी आसा तुमच्या गणपतीक? आतां माशेलान आसा, अरावण्या वयता, पार्शा वयता. ओके. ह्या गणपतीक जी माती लागता ती खंयच्यान अवेलेबल आसता? ती आमी मांद्रेसून हाडटात. थोड्यांक जाय जाल्यार शाडू मातयेची दितात. ओके. आतां आमी बाजारांत पळयले किंवा मुर्तीकार व्हडा प्रमाणात प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्यो मुर्त्यो हाडटात. ते सवाय पडटा काय रंगोवपाक इझी पडटा खबर ना. आनी सरकार तेचेर निर्बंधय घालतात. पूण इतले चिकण मातयेचे गोंयान गणपती जाय तितले मुर्तीकार तयार करूंक शकता? तुमकां कितें दिसता? जर माती अवेलेबल आसा आनी जर दिवपाक मेळटा किंवा शाडू मातयेक जर सबसिडी दिवन घेवपाक मेळटा जाल्यार करूं शकतात सगळे. म्हणजे आता मूर्तिकार फक्त 3 महिन्यात काम करता न्हू? तांकां वर्षभर करचे पडटले काय 3 महिन्यान जावंक शकता? 3 महिन्यान जातले. जावंक शकता. जर POP बंद जाता 3 महिन्यान जातले सगळे. करतले. ओके. भाई, तुमचें नाव? म्हजें नाव रघुराज साळगांवकर. तुम्ही रंगोवपाचें काम करता की गणपती बी करता? तुम्ही केन्नापासून करता गणपती? हांव म्हाज्या ल्हानपणापासून चालू. खंय करताले? म्हाजो बापा करतालो पयलीं. आता ती चित्रशाळा चालू आसा काय बंद? चालू आसा, ती भाव चलयता. भाव चलयता. आनी जावयान हांगा स्टार्ट केला म्हणून हांव जावया कडेन हांगासर येयला आतां तेका हेल्प करपाक. ओके. आनी तुमचे चित्रशाळेन पयलीं कितले गणपती जाताले? आमचे जाताले 100-110 बी अशे जाताले गणपती. आनी आतां कितले? आतां आमचे घरचे चित्रशाळेन आमचे जवळ जवळ आतां 70-80 आसा. ओके. आनी ह्या गणपतीक न्हू खंय खंय मागणी आसा तुमच्या गणपती? हे गणपतीक आतां आमचे हांगासरले हे शाळेचे गणपती आमचे माशेलान वता, तुयान वता, केरी वता, आरावण्या वता. ओके. तुमी कितलो टायम दिता? जावयाचे चित्रशाळेक तुमी कितलो टायम दितात? सगळो फूल टायम हांगाच आसता. फूल आसता. हय.